गोवा सरकारतर्फे मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेची दुसरी ट्रेन आयतारा तिरुपती यात्रे खातीर भायर सरली। पहिली यात्रा सफल जाल्या उपरांत ह्या फावट हजारभर तीर्थयात्री आसात। प्रत्येक भाविका फाटलो खर्च जो सुमार 10,500 जाता तो सरकारान केला। हातून जेवणा खाणा रावपाची सोय जागा भोवडून दाखोवपाची लेगीत सोय केल्या। जशें फ्लायटींनी एअर हॉस्टेस आसता तशेंच ह्या ट्रेनीच्या दर एका डब्यान व्हॉलंटियर्स नेमल्यात। तशेंच ही यात्रा जाताच सरकारान येता त्या 20 तारखेर दुसरी यात्रा वालंकीनी वचपाक अरेंज केल्या आनी लोकांनी ह्या यात्रेक वचपाक आपली नांवां नोंदवची म्हण मंत्री सुभाष फळदेसायान लोकांक आवाहन केलें। गोवा सरकारतर्फे मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेचो ही दुसरी ट्रेन आसा। परत एक फावटी तिरुपतीक वता। ह्या ट्रेनीन भितर सादारणतः 1000 आमचे तीर्थयात्री आसात आनी ही तिरुपती यात्रा ही 4 दिसांची यात्रा आसा। संपूर्ण खर्च सादारणतः प्रत्येक आमच्या भाविकाच्या फाटल्यान 10,500 रुपया खर्च येवपी एक बरी तीर्थयात्रा हांगच्यान सुरू जाले नंतर तांचे सगळे म्हणजे जशे एअर हॉस्टेस आमच्या एरोप्लेनान भितर केअर घेता तसे प्रत्येक बोगीन भितर व्हॉलंटियर्स आसतले। तांकां प्रत्येक वेळार च्या पाणी बाकीचे जेवण तांचे वेवस्थीत करतले। तांकां अत्यंत बरे तरेची हॉटेल्स रूम्स प्रोवायड केले गेले वतले। थंय गेले नंतर सुंदर अश्यो कोचीस आसतले। म्हणजे हो एक दुसरो तीर्थयात्रा आसा आनीक ताजे नंतर आमची परत एक फावटी 20 तारखेर वालंकेनी म्हणटा ती जातली आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणी खातीर आज पूर्ण जाल्लो आसा। लोकां कडेन मागता आमच्या संपूर्ण गोंयच्या सगळ्या भाविकां कडेन तिरुपती म्हणा किंवा शिर्डी म्हणा किंवा वालंकेनी म्हणा ह्या तिनी यात्रे खातीर तांणी बुकींग करचें। आमी तांकां स्पेशली तांकां इंटिमेट करतले, ज्यो डेट्स तांकां मेळटात त्या प्रमाणे आमी इंटिमेट करतले। सगळे लोकां कडेन मागता हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें खूब खूब अभिनंदन करता। तांणी जशें श्रावण बाळ आपल्या माता पिताक देवदर्शन आनी तीर्थयात्रेक व्हरतालो त्याच स्वरुपांतली ही यात्रा केल्ली आसा। पयल्या ह्या यात्रेचो एक रिस्पॉन्स आसा तो सारको अमेझींग आसा जाल्लो आसा। म्हणून आमी अपेक्षा करतात की ही यात्रा तितकी सफल जातली आनी हाचे नंतर येणाऱ्यो सगळ्यो यात्रा आसा त्यो तितकेच नेटान बऱ्यो सफल जातल्यो।